Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shriram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. नमस्कार. कसले फेस्टिवल, कसले ओकेजन नाल्यार कसले सेलिब्रेशन आसूं नाल्यार कसले इवेंट आसूं, आमी सदांच पळयता की सगळे हितून मातसो तरी फोगास यूज जातात. तो मागीर थोडे कडेन चड प्रमाणान जाता, थोडे कडेन कमी प्रमाणान जाता, पण फोगाचो यूज जातात. आनी फेस्टिवल्स म्हणले की आमी सदांच पळयता की मार्केटान वेगळे वेगळे तरेचो फोग आसता. तो भुरग्यां खातीर फोग आसता, तो मागीर व्हडल्यां खातीर फोग आसता. अशे वेगळे वेगळे तरेचो प्रकाराचो आमकां फोग मार्केटान पळोवपाक गावता. पूण हो सगळो जो फोग आसता चडसो आसता तो भायल्यान येयल्लो आसता. चडसो फोग आसता तो चायना मेड आसता. आनी हो सगळो फोग आतां रिसेंट ह्याच वर्सान येवपाक लागला. पण फेस्टिवल्स जे आशिल्ले आमचे जी चवथ म्हणा, दिवाळी म्हणा, हे बरे पयलींच्यान आसता. तेन्नाय आमी फोग यूज करताले, पूण तो फोग खंयच्यान यूज करताले काय, आनी तेन्ना काय तो फोग चायनाच्यान येनाशिल्लो ऑर भायल्यान खंयच्यान येनाशिल्लो. आनी कसले फेस्टिवल म्हणले की आमी सदांच पळयतात की मार्केटान वेगळ्या वेगळ्या तरेचो फोग येयल्लो आसता. पयलीं जो फोग आसतालो तो चडशे लोक गोंयचेच करताले, लोकलूच आशिल्ले ते फोग करताले आनी आमी तांकां फोगेर म्हणटाले. गोंयान एका टायमार खूब फोगेर आशिल्ले आनी ते पोर्तुगीज टायमा वयल्यान आशिल्ले. फोगेर म्हणल्यार कितें तर ते गांवठी फोग तयार करताले. ते भायल्यान जो माल जाय पडटा तो हाडटाले फोग करपा खातीर आनी ते स्वता फोग करताले. आनी चडशे गोंयान तो फोग यूजूय बीन जातालो. मागीर मागीर ते फोगेरान तो बिजनेस बंद केलो. ताका खूब रिजन्स आशिल्ली. एक म्हणल्यार मागीर गांवठी फोगाचो डिमांड कमी जालो आनी तो फोग करतना हेल्थाक खूब रिस्कू आशिल्लो. जिवाचें रिस्क मेन आशिल्लें. सो खूब फोगेर आशिल्ले, तेंच्यांनी हो फोग करपाचो बंद केलो. आनी आतां गोंयान किंचितशे थोडेच फोगेर आसा ते फोग करतात. आनी अशेंच एक फोग करपी फॅमिलीक आमी वचून मेळ्ळे, कवळेकार फॅमिली. कवळेकार फॅमिली ही माड्डोळा फोग करतात. माड्डोळचो फोगेर म्हणल्यार आख्ख्या गोंयान फेमस. तीच ती कवळेकार फॅमिली जी माड्डोळा फोग करता ती. कृष्णा कवळेकारान हो पोर्तुगीज टायमार स्टार्ट केल्लो बिजनेस. तेजे नंतर भानुदास कवळेकार हेणी कंटिन्यू केलो तेगेल्या चेड्यान. आनी आतां संगम भानुदास कवळेकर हेणी हो कंटिन्यू केल्लो आसा. हे बिजनेसान खूब रिस्क आसा, तरी पूण संगमान हो तेंची आयडेंटिटी उरपा जाय म्हणून कंटिन्यू केल्लो आसा. पूण फुडली पिढी कंटिन्यू करतली काय कितें हें खबर ना. आमी मुद्दामून जावन संगमाक मेळ्ळे, तेजे फॅमिलीक मेळ्ळे आनी जाणून घेतलें की हो गांवठी फोग म्हळ्यार कितें तो. एक्चुली गांवठी फोग म्हणल्यार हँडमेड फोग. हो आमी हातीन तयार करता ताका आमी गांवठी फोग म्हणटा. एक तरेची स्कील ती आमची हातीन तयार करपाची. आमची जाणट्या नेण्ट्या पासून आमची कला चालू आसा. पयलीं म्हणजे हे घोव म्हाजो हे करतालो न्हू, म्हणटकूच आमी तितून पळयताली हे करताले ते फोगाचें आनी हातीन करताले न्हू ते. म्हणटकूच आनी पळयल्या बरोबर आमकांय उमेद दिसताली की करता तेन्ना आमचे भुरग्यांनी म्हाज्या फुडें करचें म्हणून अशें. आनी म्हाज्या भुरग्यांक आवड जाली तितून. धाकट्या भुरग्यांक मातशें चड आवड जाली आनी ताका ते कितें तरी एक दोन आयटम तो शिकून बापाय कडल्यान आपूण हें करपाक स्टार्ट जालो. जेन्ना बापा वांगडा तेज्या वांगडा वयतालो फोग लावपाक तेन्ना तेज्या वांगडा पळोवन तें मातशें इंट्रस्ट म्हाका येयलो. ताका कॅमिकल आसता, ती कॅमिकलां जाय पडटा आनी ती कॅमिकलां आमी भायले येतात म्हणल्यार बॉम्बे जस्ट लायक बेळगांव इतले लागीं नियर बाय थंयच्यान आमी हाडटा ती आनी हातीन तयार करता, मिक्स करता. ताका मिक्स करपाक एक स्कील आहा. कित्याक आतां जे चायनाचे जे आसा कंपनी त्यो मशिनान मिक्स करता, पूण आमी पयलीं आमचे जाणटेले हातीन बीन मिक्स करताले आनी वेरी रिस्क सुद्दां आसा तेतून. आमचो पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हो बिजनेस चालू आसा. आमच्या बापायन केल्ले, तेंच्या बापायच्या आमच्या आज्यान केल्लो, पणज्यांनी केल्लो. सो तसो तुमचे कडेन म्हाजो भाव उलयल्लो संगम कवळेकर. सो ताका ह्या पयलींच्यानूच इंट्रस्ट आशिल्लो. तो आठवेक आशिल्लो न्हू तेन्ना तो फोग लावपाक वयतालो बापाय वांगडा. सो तितून ताका ती उमेद आशिल्ली आनी तितून आमकां तितलो ग्रोथूय बीन नाशिल्लो. आमची डिफिकल्टी म्हणल्यार आतां कितें चायनाच्यान आतां प्रॉडक्ट येयल्ले आसा न्ही, तेन्नाच्यान आमचें मातशें प्रॉडक्ट मातशें कमी जाला. सो पूण तरी आमकां लोकलिटीन चड डिमांड येता. नॉर्थांतल्यानूय लोक येता, सावथांतल्यानूय लोक येता. जे आमचे पयलींच्यान कस्टमर आसा न्हू, तांकां इंट्रस्ट आसा की गांवठी फोग लावपाक.
ते येता. पयलीं भरपूर डिमांड येतालो आनी ते करपाक आमकां घरच्यान करताले न्हू म्हणून ते आमकां सुद्दां करपाक खूब त्रास जाताले अशें आनी ऑर्डरी बी भरपूर येताल्यो आनी लोकांक फोगाची आवड आशिल्ली न्हय तेन्ना बी. आनी आतां कितें जालां फोगाचें मातशें कमी हेतून चलता मातशें. आनी हे हांव सोदीत म्हणटालो की फुडें सरचें म्हणून करचें अशें. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची, प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची. केन्नाय चूक घडटा ती हासून भरपाची, तातूंत म्हज्या स्वता खातीर संवड काडपाची. शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची. ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्सची. प्रत्येक घरा खातीर, घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाई इलेक्ट्रॉनिक्स. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. ही कला आर्टिस्ट ते कित्याक सांग, हो जर आमी चुकलो न्हू मिक्स करता आसतना जाल्यार आमच्या जिवाक चड घात आसा. आमी आमचे पयलींचे जाणटेले मेल्या सुद्दां. अशी कमलेन अशी आमची केन्नाच फोकां येवना. कित्याक हो आमचो हातीन तयार करपी फोक आनी तो चायना मेड तो भायरच्यान येता न्ही. म्हणटकूच कितें आमचे मातशे केमिकल आसता ते मातशे हातीन तयार करपाक डिफरंट येतात. पयलीं आशिल्ले फोगे निल्ल्या आशिल्ले एक फोगे तशें आमकां जाणटेल्यांनी सांगलें तशें. म्हणजे म्हाज्या बापायन म्हाका म्हटलें तशें निल्ला आशिल्लो, बिचोले आशिल्लो, साखळे आशिल्लो. आनी माड्डोवान आमची कवळेकार म्हणून एक फॅमिली आहा, म्हणजे 12-13 घरां. तितून एक थोडे फोगेर आशिल्ले म्हणून. मागीर कितें अशें ते तुका सांगलें त्या भशेन की जिवाक म्हणजे हार्म आशिल्लो न्हू तो, त्या खातीर तेंच्यांनी सोडलें आनी दुसरे बिजनेस कॅरी केलो. भंय मातसो असो दिसतात न्ही त्यो. भंय असो आसतालोच कित्याक ती रिक्षा असली न्हू, ते करपाक म्हणजे पळोवन सारकें वेवस्थीत करप आसतलें न्ही तें. तितून मिस्टेक बी जावंक जायना अशी आसताली. म्हणटकूच दिसतालें उमेद येताली, पण भिवनूच करपाचो न्हू तें मातशें अशें म्हणून तें आमी भिवन करप अशें करतालीं. अशें एकदम अशें हें कशें ना. आनी उमेद येताली की एक आमचो धंदो न्हू तो. आमी तेन्ना जावनाशिल्ले तेन्ना म्हाका दिसता ह्याच गजाली आतां 35 वर्सां जालीं. सेम आमचो आजो, तेजें नांव कृष्णा कवळेकर, कृष्णा मुकुंद कवळेकर. आमचो आजो आमच्या घरानूच पेड्ड्यार जाल्लो. कित्याक सांग, ताका मरे फ्रिक्शन जाता फोकांक. हीट जनरेट जाली फ्रिक्शन जाता. कळ्ळें आसा थंयच्यानूच धुंवर येवपाक लागता. कळ्ळें हीट तयार जालेली. इतली रिस्क आशिल्ली त्या खातीर. आतां फोगेर पयलीं भरपूर आशिल्ले, आतां इल्ले कमी जाला. आतां आमी हें सांगूंक शकना की आमचें नेक्स्ट जनरेशन ह्या बिजनेसान आसतलें काय ना तें. आमी केलो कित्याक आमी रिस्क घेवन गेलो आनी आमची आयडेंटिटी ती एक्चुली आमकां हेजे वयल्यानूच वळखता फोगेर म्हणूनच. ती आमकां जाणटेल्यान आयडेंटिटी दिल्ली. पूण आतां नेक्स्ट जनरेशन करतले काय ना हे कांय शुअर शॉर्ट सांगूंक शकना कित्याक ताका रिस्क आहा न्हू. आनी आतां रिस्क घेवपाक कोणूच दिना. आतां डिमांड मरे फक्त चवथीक आसा. कळ्ळें चवथीक. पयलीं ऑल सिजन चालू आसतालें आमचें. आमकां कितें आसतलो पावसा दिसांनी सुद्दां आमकां तयारी करची पडटाली फोगाची.
आनी तो गरम करप हें करप बल्बय बीन लावन गरम करचे पडटाले ताका पळोवचो पडटालो रावचो पडटालो सारको. सो आतां डिमांड म्हणटा तो असो की 25% 30% डिमांड आसा आमच्या फोकाक. 75% ऑलमोस्ट डिमांड गेलो. कित्याक पयलीं फेस्ताक लायताले, मागीर जात्रेक आसतालो, वॅडिंगां आसताली, मागीर बारीक बारीक बड्डे आसताले. सो आतां कितें जालां की एवेलेबल न्हू, इजी एवेलेबल चायना. आनी तो सवाय आसता, ताका क्वॉलिटी आसना, पूण लोकांक इजी जाता न्हू बेर करपाक. आमी आमचो म्हयनोभर म्हणल्यार आमी कॉमर्स चालू करता हो. ताका मातशी क्वॉलिटी आनी सेफ्टी हे प्रिकॉशन आसा. ना आमी ग्रेड सगळो क्वॉलिटी, आमी जो कॅमिकल यूज करता, पावडर यूज करता न्हू, तो ग्रेड करता A1 ग्रेडीचो. त्या खातीर आनी तेजेर ग्रेड वायज डिफरंट आसता. त्या खातीर आमकां ते पयशे म्हारग दवरचे पडटा. कित्याक आमी पळयता आमचो कस्टमर सॅटिस्फाय जावंक जाय आनी हॅप्पी आसपाक जाय. कित्याक आमी तेजे कडल्यान पयशे घेता न्हू त्याच प्रॉडक्टाचे. सो त्या खातीर तो एक्सपेन्सीव आसता इतलो. थोडे ऑर्डर दिता आमकां, ते आमी करून दवरता तेंकां. कित्याक चवथीचे दीस म्हणल्यार पयल्या दिसा ताका मेळोंक जाय न्हू, तेन्नाच तो सेल आसता न्हू. सो तो एक करून दवरता आमी ऑर्डरीचो. आनी आमी म्हणजे करून दवरता जितले आमकां एक खबर आहा. जशें की आमचे मोस्टली 100 लोक आसा कस्टमर, तसो आमी तो प्रॉडक्ट करून दवरता. आमचो जाणटेल्याचो म्हणजे पोर्तुगीज टायमा वयल्यान चालू आहा. पोर्तुगीज आशिल्ले तेन्ना गोंयांत न्हू, तेन्नाच्यान चालू आहा बिजनेस हो. नारंगां, बाण, हॅलोजन लायट, फोकस, चंद्रवती, बॉम्ब, वॉटरफॉल, चक्र, झाड आनी कोमोकोमी. आतां पयलीं आमचे कडेन भरपूर वरायटी आशिल्ल्यो, त्यो थोड्यो आमकां खबर सुद्दां ना. पूण एक भावान सांगल्या भशेन त्यो 4-5 वरायटी आतां आमकां इतल्योश्यो खबर आसा. आनी मेन आतां आमकां चलता म्हणटा ती मरे एक बेजीक आतां सद्या आमची चल्ल्या पळय वीथ सेफ्टी आनी नो रिस्क म्हणटा ती नारंगां एक, बाण एक आनी आमची गर्नेल एक. मागीर आमची लायटी एक करता आमी, ह्यो आमी चवथीक सेल करता. त्यो माराण्याची माळ एक करता. नारंगान एक आमची 2 क्वॉलिटी हे आसा, एक 5 नारींग, पंचनारींग म्हणून एक आसा. तशें ह्यो आमचो आतां एक बेजीक डिमांड फक्त चवथीक. ना जाल्यार हरशीं आमचे आतां खंय फेस्ताक बीन आनी जात्रेक बीन सांगलें जाल्यार एक धबधबो आनी झाड आनी चक्र आसता. आनी तो तितलो आनी कोमोकोमी आसता इतली. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी. अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए. BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में. BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा. खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने. किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने. लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Shriram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas, apartments and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread out into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shriram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka.
साडी असो वा ड्रेस मटेरियल, सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. आमचे मातसो सेफ्टी आसता न्ही फोक, आनी आमचे मातशें कितें सेफ्टी आनी क्वॉलिटी. आमची क्वॉलिटी मातशी तुका कलर म्हाका तुमकां पळोवपाक बरें मेळटा कळ्ळें तुका. इजी अशें सगळें आमकां तरी सगळें इजीच करपाक, म्हणजे हांव करिना, म्हाजो भाव करता समजो. करपाक इजी म्हाका आसा नॉलेज, पूण हांवें तूं म्हणटा तसो हांवें तसो इंट्रस्ट दिवना बिजनेसान, कित्याक बिजनेसाक ग्रोथ नाशिल्ली. इजी हे सगळेंच इजी आसा आमकां. फक्त कितें आसा की धबधबो बीन आसा पळय न्हू, धबधबो, झाडां आनी कोमी थंय वचून ती आमकां मेळोवची पडटा. ती चुकपा जायना आनी ताका दोग आतां येवपाना. पावस पडलो जाल्यार गेलो, फ्लॉप जाता. सो ते मातशें सांबाळचें पडटा. जाल्यार आमकां सगळें इजी एक्चुली. फक्त करता आसतना मातसो रिस्क आसा. टफ करपा अशें म्हणल्यार आतां झाड हे आमचें मागीर मोठी मोठी चक्रां बी आसता पळय, ताका मातशें आमकां जॉयन करचें पडटा न्ही, ताका तें मातशें लक्ष रावन हें करचें पडटा, पळोवचें पडटा सारकें. कोमी म्हणल्यार मार ती पयलीं जाणटेल्यांनी दिल्ली नांवां. ती पोर्तुगीज टायमा वयल्यान धबधबो म्हणल्यार असो तो सारको आतां तूं हें बीन पळयना, धबधबो बीन रोखता पावसान पळय तसो, दूदसागर कसो तसो तुका दिसतलो. आनी आमचो स्काय बॉम्ब तेन्ना वयर वचून फुट्टालो न्हू, पयलीं करताली लोकडाची मरे येदी व्हडली बॅरलां आसताली येदी रावंड, आनी नाल्ल घेवन मरे तो करप नाल्लाची पयलीं. त्या खातीरूच हँडमेड फोक म्हणटाले. नाल्लाचो करप रे स्काय बॉम्ब, तो वयर वचून फुट्टा पळय तो पयलीं करतालो. आनी त्याचो आवाज असो येतालो की कोणें तरी सामकोच वॉर बीन चालू जायना तसो आवाज येतालो. आनी वयर वचून फुटत तुका सारको असो दिसताली स्टारूच स्टार कमी दिसता. आनी ती मरे तांतयां घालता अशी, आवाज येता तेन्ना तांतयां सोडटा पळय तेन्ना आवाज येता. सर्वायव करपाक म्हणल्यार तुका सांगू हांव आतां वेरी रिस्क आहा रे सर्वायव करपाक. पयलीं आशिल्ले कस्टमर आशिल्ले, म्हणजे डिमांड आशिल्लो लोकांचो सुद्दां, आमी बिजी उरताले आनी आमचे तेजे वयल्यान आमगेले आयडेंटिटी आनी पोटू बीन चलताले. पूण आयज अशी गजाल आसा की 25% आमकां मार्केटान डिमांड आसा. सो आमकां सर्वायव म्हणजे आमची ओन रिस्कूय बीन पळोवची पडटा, सेफ्टी पळोवची पडटा, की तो पावडर मिक्स करता आसतना कळ्ळें सगळें पळोवचें पडटा की भरपूर रिस्क आसा. सर्वायव करपाक म्हणल्यार आमी करता, कित्याक आमचो एन्सेस्टराचो बिजनेस म्हणून तो. सपोर्ट गावत जाल्यार करूंक शकता, कित्याक सांग ताका सपोर्ट आसता, सपोर्ट जाय ताका. कित्याक सांग ताका भरपूर टॅक्निकल फिल्ड आसता, जशें म्हणजे की फोगाक ताका कंट्रोल आसता, ताका सगळें कितें करपा जाय न्हू, ताका एक बरो हेल्प जाय पडटा. म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान आमचेर नजर दवरची, पूण इतलेंच सांगूंक शकता हांव आनी कांय ना तेजे पळय. खोल्ले फॅक्टरी आहा थंय हांगा सेल करपाक हाडटा. एक्चुली आमी वयताले, पूण आमी अशें करपाक वयताले. म्हाजो धाकटो आसतना मरे हात जळलो तो मिक्स करता आसतना, मागीर तेन्नाच्यान हांवें सगळें बंदूच केल्लें, हांव भितर पडनाशिल्लो. सो हेका चड इंट्रस्ट आशिल्लो. हो सेफ्टी बिफ्टी पळोवन म्हाजो भाव धाकटो भाव सगळें करतालो आनी ताका बापायल्या इंस्ट्रक्शनाचेर तो फॉलो करतालो कशें करप कितें करप. सो तेणें मागीर चिंतलें की आपूण व्हरता फुडें, तूं आपल्याक हेल्प कर. हांवें मागीर ताका म्हणलें तूं चल म्हणून, आमी तुका हेल्प करता म्हणून. इतलो तेजे मनान चड हें आशिल्लो तो फुडें व्हरपाक. आमचो पयलींचो जाणटेलाचो बिजनेस न्ही, पूण तेन्ना म्हाका तो कितें मुखार आनी मातसो म्हाका आवड येयली, म्हाका मुखार व्हरपाक मातशी आवड येयली, म्हाका मुखार व्हरपाक आवड येयली. आनी तेन्ना मागीर म्हाका मातशें तें बिजनेसान मातशी म्हाका आयडिया मेळ्ळी बापाय कडेन शिकून. म्हाकाय बरें दिसलें की पयलीं पासूनचो आमचो फोगाचें हें न्ही, म्हणजे घोव करतालो आनी म्हाज्या चेड्यान फुडें व्हरप म्हणजे एक व्हडलें नांव काडलें अशें जालें न्हय. आयज तूं आतां आमचे कडेन इंटरव्यू घेवपाक येयला तो कित्या खातीर, आमी एज अ फुगेर म्हणून, जाल्यार आमची आयडेंटिटी कांयच नाशिल्ली. ही आमकां जाणटेल्यांनी आयडेंटिटी दिल्या. ती म्हाका दिसता भुरग्यांनी एक जाणटेल्यांचो आयडेंटिटी जी आसा ती फुडें व्हरची. तशी म्हाज्या भावान फुडें येयला तशी, पूण हांवें कॅरी करूं ना. आतां तूं म्हणटा तसो गव्हर्मेंट जॉब हांवूय सोदता, पूण तो आमकां मेळना कळ्ळें. कित्याक आयज आमचो डिमांड कमी आसा म्हणून आमकां गव्हर्मेंट जॉब सोदचो पडटा. डिमांड आशिल्ली जाल्यार आमी बिजनेस ओवरऑल फ्लो करतले आशिल्ले. ती आतां पळय आमगेले जे भुरगे आशिल्ले माड्डोळान न्हू, सगल्यांनी आपलो जाणटेल्यांचोच बिजनेस व्हेला, पूण सगळे जाण जॉबूच सोदता. कित्याक ते बिजनेसाक डिमांड ना आयज. बिजनेसाक डिमांड येत जाल्यार कोण जॉबा फाटल्यान वचपाना. कित्याक पयलीं आमगेले जाणटेले कामाक वयताले, तेंच्यांनी बिजनेसूच चालू केल्लो न्हू. म्हाका दिसता की
जाणटेल्यांचो बिझनस हो फुडें व्हरपाचो आनी हे आपली एक वळख दवरची. लोक सपोर्ट करता म्हणून आमचो बिझनस चलता आयज. 25% तरी आमकां गोंयचे लोक सपोर्ट करता आयज. तसोच सपोर्ट आसता आनी तेंच्यांनी दवरला आमचे कडेन असो मोग, तसोच मोग दवरचो म्हणून आमच्या फोका खातीर आमचे कडेन.